गोंयच्या लोकांनी खूबशे पासियेंस काडले. दररोज ट्राफिक जाम जाताली, परंतु ह्या ट्राफिक जामाची सुटका आज रातीच्या 12 नंतर म्हाका दिसता तातूंतल्यान आपूण सगळे मुक्त जातले. केंद्रांत भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आयले आणि जो विकास गेली 8 वर्सां केंद्र सरकाराच्या वतीन जे कितें गोंयान करूंक जाय आशिल्लें, आमी जे गोंय सरकारान मागलें, आमी मागलें, ताजे पुरेपूर 100% आमी मागले 10, परंतु दिले 11. अशा पद्दतीन केंद्राच्यान सपोर्ट आमकां सदांच मेळ्ळो. उदरगतीची जर आमी वरळी पळयली जाल्यार ह्याच म्हयन्याचो इशू हांव फाटल्यान वचना कितले कामां जाल्यात केंद्र सरकारच्या मदतीन तें सांगना, परंतु उत्तर गोव्याचो मोपा एअरपोर्ट, उत्तर गोव्याक ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जवळ 300 कोटीचो प्रोजेक्ट. आज आमी जे प्रोजेक्टाचे उद्घाटन करतात तो 2530 कोटीचो प्रोजेक्ट. अशा सगळ्यांत असे खूबशे प्रोजेक्ट केंद्र सरकारान जे कितें गोंयान मागले ते आमकां दिल्ले आसा. हांव तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन केंद्र सरकाराचे माननीय नरेंद्र भाई मोदीजी आमचे पंतप्रधान, त्याच बरोबर गोंयचेर सदांच लक्ष दिवपी आणि गोंय हो आपल्याच खंय तरी कामाचो एक भाग आसा अशें मानपी आमचे हायवे मिनिस्टर बाब नितीन गडकरी हाजे आमी खूब उपकारी आसात. बाब निलेश काब्रालान ह्या संदर्भात सगळें सांगलें. हे आतां मिनिस्टर जाले म्हणून न्हय, परंतु जेन्ना सुरवातीचे काळ भारतीय जनता पक्षाचें काम हांगा जेन्ना सुरू जाल्लें तर आमकां आपलो हात दिवन ह्या सगळ्या कामाक फुडें व्हरपी जे 3 लोक आशिल्ले आणि जास्तीत जास्त जे सहकार्य जाचे मेळटालें ते आज बशिल्ले बाब नितीन गडकरी हे तुमकां सांगन दिसता. गेली कित्येक वर्सां भारतीय जनता पक्षाचे गोंयान कांय नाशिल्लें, परंतु त्या वेळाचेर जे कितें आमकां सहाय्य करूंक जाय आशिल्लें ते मोठ्या प्रमाणात जे सहाय्य केलें ते बाब नितीन गडकरीन केलें आनी अजून पर्यंत ते चालूच आसा. प्रमोद महाजन, गोपीनाथराव मुंडे आणि नितीन गडकरी ही जी त्रिमुर्ती आशिल्ली आणि खरें म्हणशी गोंयांत भारतीय जनता पक्षाच्या एकूण सगळ्या कामाची मुहूर्तमेळ रोयली. आमी जेन्ना ल्हान आशिल्ले आमकां म्हणटाले पोरांनी कितें करतले भारतीय जनता पक्ष, हांगा व्हडले सगळे जावन गेले, व्हडले पक्ष जावन गेले आनी इतले वर्सां सत्ता केली, तुमी हे ल्हान पोराटे करतले कितें. पूण आमी शांतपणे सगळे मान्य करताले, आमी खंय आमी भुरगेच आसात, पण जेन्ना जाणटे जातले तेन्ना तुमी ह्या गोंयचे सगळे वेगळेच एक रूप पळयतले हें आमी तांकां सांगताले. आनी जे म्हणपी आशिल्ले ते सदांच आतां म्हणटात की तुमी म्हणटाले तें खरें, आमी चुकले म्हणून. गोंयच्या लोकांनी ज्या पद्दतीन आमकां सगळ्यांक तेन्ना तेंको दिलो आनी ताजे प्रायम मिनिस्टरान पयलीं म्हणलां तुमी गोंयच्या लोकांचे उपकार आसा ते उपकार आमी परतफेड व्याज सकट करतले. आनी म्हाका दिसता आतां जो कार्यक्रम आसा हो तातूंतलो एक व्याज फेड करपाचो गोंयच्या लोकांचे हो कार्यक्रम अशें हांव म्हणटां. नितीन बाब गडकरी हांवें काळ सांगपाची गरज ना. ह्या विकासान म्हणजे गोंयच्या सारकेच इतर जे देशाचे भाग आसात ते सगळ्यांत एक्टीव आणि सगळ्यांत कामाचो झपाटो लावपी जो मंत्री जर आसत ह्या केंद्र सरकारान तर नितीन बाब गडकरीचें काम येता. म्हाका केन्ना म्हणून दिसता की नितीन गडकरी म्हणजे कदाचित ज्या देशान ज्या रस्त्याचें जाळें ह्या रोडाचें जाळें ज्यांनी विणलां आनी खरोखर देशाची उदरगती रस्त्याचेर अवलंबून आसा आनी हें करपी जे आसात ते नितीन बाब गडकरी. आनी त्याच बरोबर कदाचित गडकरी हें नांव फाटीं उरतलें आनी नितीन गडकरी हें नांव फुडें सरतलें असो म्हाका मनांत खंय तरी हें दिसता.